जी उमेद तुमच्या मदीं हांव पळयता ती उमेद पळोवपाक आमी आशिल्ले। ती उमेद आज आमकां सांगेच्या आमदार श्री बाब सुभाष फळदेसाय यांनी दिल्ली आसा। हांव समस्त देवा कडेन मागता की तांकां बरे भलायकीचे आरोग्य दिवचे, तशेंच तांच्या घरकान्नीक तांच्या भुरग्यांकय बरे आरोग्य दिवचे, तशेंच समस्त सांगेकारांक बरे आरोग्य दिवचे। आयज हो दीस एक हिस्टोरीक दीस जावन आसा। आमची उर्बा गगनाक मावना अशी जाल्ली आसा। छत्रपती शिवाजी महाराज मूर्ती प्रतिष्ठापना समितीचे अध्यक्ष संगमेश्वर नाईक, तसेच आमच्यो नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्षा बाय अर्चना, उपनगराध्यक्ष बाब इकबाल सय्यद आणि कॅरोज बाब क्रूज हे आमच्या चर्चीच्या वटच्यान तसेच कौन्सिलाच्या वटच्यान ह्या सगळ्या मध्यस्थी करताले सगळे आमचे काउन्सिलर्स, हांगा उपस्थित आशिल्ले आमच्या विविध संघटनाचे पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इतर आमचे अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज, तसेच सगळ्या ज्या संस्थांचे आयज पदाधिकारी हांगा आयिल्ले आसात, आमचे प्रेस मिडिया हांगा आयिल्ले आसात, तांचे सगळ्यांचे परत स्वागत करता। तपोभूमी श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य हांचे सगळे अनुयायी भक्तगण आणि विविध संस्थांचे पदाधिकारी यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। चड वेळ घेना परत एक फावटी हो पुतळो स्थापन करपा मागीर उद्देश इतकेच की सांग्या भितर एक एकोपा आसचो आमचो, जो छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां सगळ्यांक एक आशीर्वाद दिलो आणि तांचे शूरत्व, तांचे ब्रेवरी हे आमकां सेलिब्रेट करपाक जाय। म्हणूनच आयज फक्त सुभाष फळदेसाय म्हणून हो पुतळो न्हय तर आमचे मूर्ती प्रतिष्ठापना समिती, आमचे सांगे नगरपालिकेचे सगळे काउन्सिलर्स, नगराध्यक्ष, तसेच आमचो महत्वाचो वाटो आसा तो आमचे फुडल्यान जी चर्च आसा तांचे फाब्रिका कमिटी, तांचे आमचे जे फादर आसात, फादर रोमियो डिसिल्वा, आणि सगळ्यांनी एकत्रित जावन आमचे कॅरोज बाब क्रूज हांच्या सगळ्यांच्या एकवटान, एकमतान, एकोप्यान सांग्या भितर शांतता नांदपाक जाय। खंयच्याय देवाचो, आमच्या वॉरियराचो किंवा आमच्या आराध्य दैवताचो पुतळो लागले नंतर आमचे भितर फूट पडपाक जायना। आमी शांत चित्तान सगळे धर्माचो आदर करपाक जाय, एकोप्यान रावपाक जाय, आमकां कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करपाक जाय। हे एक उद्दिष्ट घेऊन या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण आयज मोठ्या धमाक्यान जाल्ले आसा। हांव तुमच्या सगळ्यांचे मन काळजांतल्यान खूप खूप अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता, कारण 9 वरांचेर आयिल्लो हो जनसमुदाय इतक्या रखरखत्या सुर्याच्या तपान भितर तळमळटा, पण तरी आसतना आम्ही पळयतात की आदर्श आमचो जो आसा छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे आराध्य दैवत, आणि त्या पुतळ्याचे अनावरणाच्या व्हडले फंक्शन, व्हडलो इव्हेंट आमकां केन्नाच मेळचो ना। आमी ल्हानसो पुतळो हांगा हाडलो आसा, पूण एक भरभक्कम पुतळो आमकां सगळ्या सांगेकारांक आमकां आशीर्वाद दितलो, आमकां सगळ्याक मान्यता दितलो, आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करतलो, अशा पुतळ्याची स्थापना जावप गरजेची आसा आणि ती रोखडीच तुमकां पळोवपाक मेळटली। सांगेचे आमचे तुमचे सगळ्या आमचे जे एक दैवत जे आसा पायक देवाचे, आमी जेन्ना हो निर्णय जालो त्या बरोबर एका सेकंडा भितर हांवें बाकीचे कांयच कोणाचे करनासतना पायक देवाच्या कडेन दर्शन घेतले, ती मागणी केली की पायक देवान आमचे जी मागणी आशिल्ली ती पुर्तत्वाक व्हेली आणि सगळ्या घटकांक एकठांय हाडलो। म्हणून त्याच दिसाक आमी वचून नाल्ल देऊन आमी शपथ घेतली की हांगा पुतळो बसयतलो। ते आमचे सांगेचे सगळ्यांचे दैवत जे पायक देव आसा तांचे स्मरण ह्या वेळार करता। आमचे विठ्ठल रखुमाई ह्या देवालयाक आमकां सगळो सहकार्य, तांचो आशीर्वाद या पंचक्रोशीन भितर आसा। ह्या पंचक्रोशीतले इतर देवदेवता दत्त महाराज आसतले, साईबाबा आसतले किंवा आमचे बाकीचे इतर सगळ्यो देवदेवता आसात, तांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान आयज एक बरे कामाक प्रारंभ जाल्लो आसा।